फाटले 3 दीस जाले सोनसड्या रस्त्या कुशीक चिकन वेस्टाची गाडी पार्क करून दवरिल्ल्या। सोमारा पळयत जाल्यार सांज मेरेन त्याच सुवातेर 2 गाडयो पार्क करून दवरिल्ल्यो। तिडकल्ल्या थळाव्यांनी मंगळारा ह्या संदर्भात पुलिसांक आफोवन कागाळ नोंद केली। ह्यो गाडयो हाडून रातया पार्क करून वतात असो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायला। फाटले 3 दीस जाले सोनसड्या रस्त्या कुशीक चिकन वेस्टाची गाडी पार्क करून दवरतात। सोमारा तेच सुवातेर आनी एक गाडी पार्क केली। थळाव्यांनी रस्त्यान 5-7 ना वचून पळयले। उपरांत नगराध्यक्षाक कळीत केले। नगराध्यक्षान मनीस धाडटा सांगले खंय, पण स्वता नगराध्यक्षान थळार येवन पळोवणी केली ना म्हण थळावे तिडकल्यात। हे सगळे तांच्या नाकाखाला चलता आनी पालिका कांयच पावल उबारना असो आरोप थळाव्यांनी केला। तेच रस्त्यान अभियंते, सुपरवायझर आनी हेर अधिकारी वतात, पण कोण लक्ष दिना म्हण थळावे सांगतात। मंगळारा सकाळी पुलिसांक आफोवन थळाव्यांनी कागाळ नोंद केल्या। लास्ट 3 दीस जाले हांव गाडी पळयता कळ्ळें ना हाजेर सगळें शिकून घाण ती शिकून सगळे तावळे बशिल्ले आसतात। हे 3 दीस जाले हांव पळयता आनी हांची घाण हांव पळयता ते आमी डेली हाजेर पळयतात। काल सांजवेळच्यान ह्यो 2 गाडयो आसात। आज आमी ह्या सायडीच्यान सकाळीं वताले तेन्ना हें मुद्दम म्हणलें कितें तें पळोवया म्हणून आमी हांगा रावलीं। फोटो घेतलो, पळोवपाक गेल्यार सगळी चिकन वेस्ट, फीश वेस्ट, बट लुक्स लायक चिकन वेस्ट। ह्यो गाडयो अश्योच पार्क करून कोण तरी लोडेड ह्यो गाडयो अश्यो पार्क करून गेल्यात, कळ्ळें न्ही। आनी हांगच्यान दिसांतल्यान म्हाका दिसता 50 तरी म्युनिसिपालिटीचे ट्रक वतात आसतले। म्युनिसिपालिटीचे हांव हांगा कंप्लेन केले तेन्ना म्युनिसिपालिटीचे एमई आनी इंजिनियर्स हांगा वयर आसात। तांकां हांवें फोन करून सांगलें पयलीं हांगा येवन हें पळय म्हणून। हे दीस इज अ टिकींग टायम बॉम्ब। सामको ही घाण एज अ डॉक्टर आय एम टेलिंग यू ही जी पळय घाण आसा आनी जेन्ना पळय हे सगळे म्युनिसिपल ऑथॉरिटीजाचे नाका सकल जाता हाचो अर्थ कितें? हाचो अर्थ म्हणजे सगळ्यांक हें खबर आसा आनी एवरीबडी इज कीपिंग क्वायट। वन मोर थिंग, हांवें चेअरपर्सनाक सकाळ फुडें फोन केला आनी चेअरपर्सनाक सांगलें अर्जंटली हांगा येवन पळय म्हणून हें। म्हाका दिसता खंयच्याय चेअरपर्सनाक आपले स्पेशली ज्या कडेन आमी हे प्रश्न मिटोवपाक पळयतात थंय आनी वेस्ट कोणें जर डंप केल्या अशें म्हणून आयकतकीर कितें आसा तें हातांतलें सोडून तो चेअरपर्सन जर ताका इम्पॉर्टंट दिशिल्लो हो इशू तो येता आशिल्लो हांगा, किंवा आपले एमीक आनी फूल टेक्निकल टिमीक हांगा धाडटा आशिल्लो। हाजो अर्थ हे कोणाकच पडून गेले ना। डॉक्टर हे सगळे रॉंग हे कळून आयला की एमी आमचो जेई हांगा आशिल्लो पळय आनी तेंच्या अंडरूच हे सगळें जाता म्हणून। हे आतां आमी आतांच म्युनिसिपालिटी वचून आमकां चेअरपर्सन चीफ ऑफिसराक आन्सर करपाक जाय कितें चल्लां तें। तेन्ना आमचे पॅनल आशिल्ले, विजय सरदेसायचे पॅनल आशिल्ले, असलें कांयच चलना आशिल्लें आनी आतां हे सगळें नाका जालें चल्लां। सगळे चेअरपर्सन आनी चीफ ऑफिसरान आमकां आन्सर करपाक जाय आतांच चल्लें विचारपाक। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मलकर्णीकर।